उलयता जावं तांच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीतले खुबशे लोक म्हापसा येतात म्हणून ते उलयता म्हणटा आम्ही रेडी सगळे आम्ही विचारले रोकडे त्याने म्हटलं रेडी हा आपण त्याका फ्रेंड जालें मग फ्रेंड म्हणून हांवेनूय म्हटलेलें आसा न्हू आमी तेजे बरे मागपी हांवें खंय ना म्हटला हो विशय हांवें सुरू करूंक ना तुमी म्हाका जशें विचारता आय हॅव नॉट स्टार्टेड दिस टॉपीक हॅज हाव इट मे हॅव कम नाव मदत कशी करपाची जर दॅट वी विल डिस्कस इंटरनली बोथ ऑफ अस माझे म्हणणं इतलें जाल्लें दॅट यू शुड हॅव स्पोकन टू मी डायरेक्टली रादर दॅन गोईंग थ्रू द प्रेस जाल्यार हे फुडें फाटी कोयराचो मेजर इशू हा म्हणटा ते थंय इश्यू म्हटल्यार पळय स मतदारसंघ आसा तेका वी आर इन द सेंटर सो सेंटरान जेन्ना तेंचे मॅनेजमेंट सारकें आसना तेन्ना येवन ते बॉर्डरीचेर उडयतलेच ते शॉपिंग करतना इतल्यान उडयतलेच आनी आमी ते कलेक्शन सेंटर चालू केलेलें आसा युनियन फार्मसी ऑपोजीट हांव परत विनंती करता प्रत्येक म्हाजे शेजारचे मतदारसंघाचे जितले लोक आसा येवन थंय डिपॉझीट कर उडय नाका यो डिपॉझीट कर फायनान्शियल इन्सेंटिव्हूय दवरलेले आसा वेदर इट इज ड्राय वेस्ट आमचे ग्लास वेस्ट बॉक्सीस कार्डबोर्ड एवरीथिंग इज सिस्टमॅटिकली ऑर्गनायज लोकांनी येवन पोवचें सो विथ दीस आय हॅव स्टार्टेड दिस इनिशिएटिव्ह इन म्हापसा फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन गोवा we can replicate in all other constituencies. I am ready to help all my neighboring MLAs also. No. And we have to internally help each other. Bayer even तहे उलेले म्हणून जायना. It does not solve the problem. And it is nothing that everybody has to come together and see on a site or anything like that. It has to be that बाबा हे करूया. Let us work together and solve the problem. कित्याक आमी लोकांची कामां करपाक लोकांची सेवा करपा खातीर हांगा निवडून आयलेले आसा. But why again? I have no personal interest. But why again and again तो म्हणटा बाबा म्हापसा येवन पळया कितें जालां ते कितें जालां म्हापसा. That you have to ask him, no. विचारले न्हू काल आमी ताका. I cannot answer what is going on in his mind. ते म्हणटा तेंचे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे सगळे लोक म्हापसा माझ्या मनान कितें आसा तें हांव उलोवंक शकता न्हू तुमी जशें विचारता पळय तेजे मनान तो कित्याक विचारता आय कॅनॉट टेल यू दॅट आय कॅन ओनली टेल यू वॉट इज देअर इन माय माइंड सी आय एम committed to working towards MAPSA, whether it is with whatever projects we have in the pipeline, whatever the Chief Minister has in store for us, or प्रत्येक मंत्रीचे कितें plan आसा पळय for MAPSA, we will work together to ensure that people are happy. I have a urgent meeting with Govind Gade with regards to MAPSA Ravindra Bhavan now. So आमची मिटींग आतां 2 मिनटां भितर सुरू जातली तो रावला आमकां म्हणटा तुमी खूब लॉंग पेंडिंग आसा रवींद्र भवनाचेर हय वी हॅव कॉल्ड कंपनी ऑल स्टेक होल्डर्स वी हॅव कॉल्ड जाता तितले बेगीन आमी आयज जर निर्णय जाता वी वील अनाउन्स टू यू ऑल. थँक्यू.